आमी हांगा आसा आमच्या फाटल्यान हारा कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड पार्टी फ्रॉम बेंगलोर. ताणें अप्लाय केला आनी तेजे आदी ताणें अप्लाय केलेले फॉर नर्सरी घालपाक आनी आतांय ताणें अप्लाय केला नर्सरी घालपाक. हांव त्या बिल्डराक सांगूंक सोदतां तूं हिंगासर कित्याक तूं अशें आमचे they are trying to instigate people. They are trying to get their work done through some other source, not legally. जेन्ना पळय हे पयले कन्स्ट्रक्शन तेणें अप्लाय केलेलें इन 2002 तेन्ना आमचो बाब फ्लोरियन लोबो आनी आयज म्हाका तेजो उगडास येता आनी आमचो गांवभाव मातायज वाज उबे रावन तेणी तें कन्स्ट्रक्शन बंद केलेलें. दे वेंट टू द हायकोर्ट आनी हायकोर्टान इतलें डिरेक्शन दिलेलें की तुमी इफ यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग हियर यू हॅव टू गो थ्रू GCZMA. So GCZMA because this is an eco-sensitive area. So anything that you are doing, it has to go through GCZMA. So GCZMA परमिशन कशी दितले ते दिवंक शकना म्हणून ताणें तो प्रोजेक्ट तो थिंगासर फिजल आउट जालो. आतां परत ते आतां लोकांक इन्स्टिगेट करूंक सोदता. गेल्या फावटी 2017 इन्स्टिगेट केले, तशेंच केलें. हिंगासर नर्सरी अप्लाय केली, नर्सरी दिवपाक म्हणून अप्लाय केले. अरे बाबा हांव कितें म्हणूंक सोदतां, आमी लोकांक सांगीत आहा जे पळय निवडून येता न्हू कालाफ्रा ते सगळे येता हिंगासर विथ डिफरंट ऑब्जेक्टिव्स इन मायंड. तूं पळयशी एकटो सरपंचान तेका एका कोणाक हारून इब्राहिमाक थिंगा बोंडवल लेकाक थिंगासर एक्सेस रोड दिलो, एकटो सरपंच गेलो. दुसरे सरपंच लायसन्स दिले कावलेकाराक थिंगासर लायटीचे कनेक्शन दिले सारखे बोंडवलाचे तोंडार. आमचे आहा पळय ते व्हांवता पळय ते. आनी अशेंच आनी एकटो आतां सरपंच येयल्या हिंगासर लायसन्स दिवपाक. तेजे आदी हिंगासर लायसन्स दिलेले, आतांय तांकां आतां लायसन्स दिला. तुमकां सरपंच हे मेवता फकत लायसन्स घेवपाक थ्रू इलिगल मेथड्स. आतां नर्सरी म्हणून म्हाजी एक केस आहा. हांवें जे पळय सगळे नर्सरीज पळय आहा रस्त्या सायडीक ते हांवें आमचे डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन म्हाजी केस आहा आनी हांव म्हणत आहा की ते इलिगल म्हणून. इलिगल कित्याक? Illegal, it is only for one reason. Panchayat cannot give license for a nursery. Nursery कोणे लायसन्स दिवपाक जाय इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. सो ZDO सांगला आपणे परमिशन दिवंक ना. ZDO पासून गेल्या पाट सांगलें बाबा तुम्ही त्यांचे लायसन्स पे कितें दिला तांकां रिन्यू करूं नाका म्हणून. सगळे आसतना पासून आयज काल हे सगळ्यो इलिगॅलिटीज चलता कालाफ्रान. सो हांव म्हणूंक सोदतां सद्दां हांव म्हणीत आहा की लोकांनी अशें शादूर जावचे आनी लोकांक चिंतचे बाबा तुमी कोणाक निवडून हाडटा कोणाक तुमी हे पयशेकारांक तुमी निवडून हाडटा आनीक पयशे करपाक अशें म्हाका दिसता. आतां कमिंग टू द पॉयंट, हारा कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, हाव कॅन यू अप्लाय फॉर इफ यू सी दॅट बोर्ड देर प्रायवेट प्रॉपर्टी नो ट्रेसपासीस. थिंगासर ताणें घातला ट्रेसपासीस. हे ट्रेसपास न्हू. हे जे पळय आतां तेणी आतां हें घातलां पळय माटो घातला ते ट्रेसपास न्हू. सो डोंट यू थिंक दॅट दीस इज डन विथ कन्नायवन्स विथ हारा? दीस इज डेफिनेटली ट्रेसपासिंग. यू हॅव दीस पीपल स्टॉल ओनर्स पळय फेस्ताक लागून ते पळय स्टॉल घालता थिंगासर आतां काबड बी आनी लाकडाचे वस्तू बी सगळे विकता. ओके, यू डोंट पीपल कित्याक आमी गोंयकार रे हारान हें परमिशन कित्याक दिलां? दाखोवपाक फोटोग्राफ काडटलो आनी दाखयतलो बाबा आमी हिंगासर घातले तुमी कांय ऑब्जेक्शन हाडूंक ना म्हणून. ओके, आनी हे तशें करीत आहा तो. तेणें हायकोर्टान तेणें जेन्ना पळय ती केस चलताली तेन्ना तेणें हायकोर्टाक अशें बरोवन दिलां की बाबा हे सगळे कमर्शियल कन्स्ट्रक्शन्स आसा, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स आसा, म्हाकाच तुमी कित्याक आडयता म्हणून अशें ताणें एक अफिडेवीट दिलेलें. आनी म्हणजे तुम्ही म्हाकाय दिया न्हू, तुम्ही सगल्यांक दिला थिंगासर तुम्ही म्हाकाय दिया. हांव म्हणीत आहा हे जे भाशेन हे पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन इलिगल हें घातलां पळय शॅक्स घातला पयले ते नर्सरी, आतां थिंगासर घातल्या फर्निचर
कोण एकटो कार्पेंटर बसला आनी तशें अशें करून करून ते वाडयता आनी आमचे सरपंच बाबा सगळे उगी आहा कांय जावंक ना सगळे बरें आहा तुमी इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून तुमी इलिगल कन्स्ट्रक्शन काडा आनी तुमी उडया मरे ते काडून वाय द मॅटर हॅज टू गो टू डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत when we have got a panchayat here who is supposed to look into all illegal constructions. So आमी हे अलाव करचे ना बाबा हांव हाराक एकूच सांगूंक सोदतां if you have to do anything you are completely in the eco sensitive area you have to take permission from GCZMA. GCZMA तर परमिशन दिता जाल्यार तुमी करा पण GCZMA परमिशन दिना जाल्यार तुमी करा. हायकोर्टाची ऑर्डर आसा आनी आमी ती चॅलेंज करतले. इफ पंचायत लायसन्स तर तांकां दीत जाल्यार आमी चॅलेंज करतले इन द हायकोर्ट. Okay, and we'll put contempt petition on them. So this is not allowed and will not be allowed. आम्ही गेल्या पाटी पासून हिंगासर खूप लोकांक काडून बंद केलेले हे कन्स्ट्रक्शन. थिंगासर ते मागीर हे ते एक पाटी ते आता ते तो पळय गूड घालला थिंगासर पळय कितें शेड घालला थिंगासर तो दिला कोणे आनी एकट्या सरपंचान तसोच सगळे सरपंचूच दिता. मागीर ते कितें करता ना मनशाक रावंक जाय ड्यू टू ह्युमन रिजन्स वी हॅव टू पुट अ टॉयलेट देर मागीर टॉयलेट घालतले मागीर आनी कितें घालतले मागीर वाडोवच येतले आनी आमी सगळे उगी रावपाचें न्हिदपाचें अशें आमी उगी रावपाचें ना. आमी वी वील टेक दीस मॅटर टू इट्स लॉजिकल कंक्लुजन एंड फायनली पळय आमी वी आर नॉट कोमनीदाद वी आर पीपल हू आर लुकींग फॉर द बेनिफीट ऑफ द विलेजेस ऑफ सांताक्रूज. कोमनीदाद पासून तितून सगळे भागी आहा. सो आमी we are looking at the benefit of the future generation and we have got nothing more than that. Okay, इतल्याच म्हणून हांव माझे लिगानूच आहा तो MML Gomes. आता तुमचे सांताक्रूज हे तुमचे हिटेड टॉपिक जाता सद्दांचो हाराचो टॉपिक येता तेन्ना तुमच्या ग्रामसभेन बा कित्याक तुमी हेजेर आतां खुबशे फावटी तेणी ट्राय केले हिंगा बाउंड्री हे ते आतां सद्याक हिंगा आमकां गेट दिसता ही व्हडली तीच प्रॉपर्टी एक्सेस म्हणना सगळे कडेन खूच गेट ना स्पेशल तेका गेट के खंय मेवली ती बिकॉज दिस वॉज इनिशिएटेड बाय द MLA ऑफ द सांताक्रूज. See, MLA's version is that no, I don't want to put anybody into trouble and all that. That version, I cannot buy that version. The important point is why you need to put a gate there. What is the reason? The gate, such a big, the gate by Gatla, it is intentional. See, ultimately Hara wants to take his objective of doing some construction here in the eco-sensitive area. That is why that gate has been put. If Hara had forfeited his project here, then he wouldn't have put a gate there. Okay? Plus त्याने तिकडे सर बोर्ड मारलेला हा प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आणि त्याने आता लायटीचे कनेक्शन घेतला. त्या लायटीचे कनेक्शन त्याका डिपार्टमेंटान कशें दिलें? Whether it was given through proper sources, whether panchayat license was taken into consideration, whether other licenses were teka dila on the basis of construction license which has already lapsed. So ultimately I feel somebody is involved in this. So who is involved? Whether the person who has allowed to put the gate is involved, or whether it is somebody else who is involved, whether the higher ups are involved. वयर सावन येता काय ऑर्डर ते आमकां आतां खबर ना. ते आमकां सोदचें पडटलें आनी सांगचें पडटलें. झोन कसलो पडटा? व्हॉट इज This is eco-sensitive area. This is eco-sensitive area, and then this comes under CRZ. GCZMA has to look into this matter. तुम्ही जाणा तुम्ही your CRZ area comes up to the Bandh. From there it is 50 meters. Now these are salt pans. पूण जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिता जेन्ना गेट बांदता तेन्ना सद्दां एक क्वेश्चन वॉट इज ए पर्पस म्हणून इतली घालचें पडटा न्हू. आतां देर इज नो इको सेन्सिटीव एरिया कितें पर्पस जावंक दिली लायसन्स? He is claiming that this is his private property and he wants to protect the private property. So if you want to protect your private property, what is this? This is not illegality. This is not trespassing. Why has the builder not taken action against these people? This is trespassing, mare. Huh? So the builder should take action on them. So that means the builder is involved in this.
Builder wants to show that this is a commercial area and somehow he wants to get license. सांगूंक सोदता लास्ट मिटींग एक हेजें लायसन्स येयलेलें आनी एज अ पंच मेंबर आय हॅड ऑब्जेक्टेड टू द लायसन्स सेइंग दॅट इट इज एन इको सेन्सिटीव एरिया एंड नो लायसन्स शूड बी ग्रांटेड बट आय एम अलोन in the opposition and they said they will inspect the place and then they take a decision. Now through your medium I want to tell them that if they give a license which is unauthorized license, illegal license to this project for selling of trees, then we intend to have a agitation more severe than Bondwal. This is all I want to tell them. Thank you. तुम्ही पळयतात GNH. Chup 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 अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के जो खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती। तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए। नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक ही है। कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ। हेल्दी यानी पंचामृत।